BJP was a party with a different group. त्या वेळार जे म्हाका याद जाता आमी तेन्ना सारके धाकले भुरगे आशिल्ले पूण तुमचो गांवचो पूत सोपिल्ले मातांनी सांगना ओवरवेल्मिंग आमचे जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले म्हाका दिसता ताजे सुबेजूच आमकां जो मोग आनी सपोर्ट जो मेवला बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन्स पयलो एक मातसो हुस्को जाल्लो डिले माय अफेक्ट बट म्हाका दिसता तो रिवर्स इफेक्ट जालो लोकांचो जो एन्झायटी आशिल्लो हुस्को आशिल्लो म्हाका दिसता तो सारको भायर येवन इट हॅज टर्न इनटू अ सुनामी वेव फॉर द काँग्रेस एंड द इंडिया अलायन्स हय आमचे पार्टयेन फाल्यांचो एक दीस चूज केला फाल्यां व्हेरी ऑस्पिशियस राम नवमी दीस लॉर्ड रामाच्या दिसा आमी एप्लिकेशन फायल करतले म्हाका दिसता सीएमान आनी एड करपाक जाय दाबोलीचे जेन्ना काउंटिंग जातले टेल हिम टू रिजाइन और ड्रॉप द मिनिस्टर दिस इज अ चॅलेंज टू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत कांग्रेस will take the lead in Daboli. 100%, 200%. Mark my words. There will be a tsunami in Daboli. This is the first time a candidate from Mormugaon Taluka is contesting for MP election, and it will be history. So how do you look at elections in Mormugaon Taluka, especially in all the four constituencies? आम्ही पहिलेही सांगला काँग्रेस म्हळ्यार एक दर्या आणि दर्यान कितें जाता सगळ्या भाशेचो लोक येता आणि एक टाइम येता रेग्युलरली तो दर्यान सान कचरो हाडटा आनी तडीर उडयता सो दिस इज जस्ट अ चर्निंग प्रोसेस कचरो भायर गेलो काँग्रेस हेज क्लेन्स्ड हिमसेल्फ पीपल्स पावर वर्सेस मनी पावर आणि पीपल्स पावर विल विन आम्ही येदोळ सांगिल्लें की जो सेंटिमेंट पुराय गोंयभर आसा तो आज आमकां काळेच्या मिटिंगेकूय पळोवपाक मेळ्ळो आमचे इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉकाचे आमचे वांगडी आम आदमी पक्षाचे आमदार थंय आशिल्ले आनी सकाळीं तुमी पळयलें की जो बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांच्या चेहऱ्याचेर जो एक तणाव दिश्टी पडटा आय थिंक इट इज क्लियर दॅट दे हॅव कम टू नो की बाबा तांकां तांची डिफीट ही कळयली आसा कित्याक तुमी पळया सकाळीं तो जेन्ना तुमी कॅन्डिडेटाक जेन्ना प्रश्न करता तेन्ना कोण तरी भायलो म्हणजे जो बीजेपीन सुद्दां ना जो फक्त बीजेपीक एक ते केळम्याक आमी कशें तो ते लायता पळय केळी घड उरपाक तसो तो एमजीपीचो पळय मंत्री आहा तो तोंड घालता आनी उलयता अरे प्रश्न रिगार्डिंग वुमन एम्पावरमेंट सो हो आपूण तोंड घालून उलयता जालां कितें की बीजेपी हेज रियलायज दॅट दे आर गेटींग डिफिटेड म्हणून ते वेळोवेळ अशें पळय ते तांचे भाड्याचे बैल मागीर ती ट्रॅप घालप कोणा मुखार हाडून उलोवप हे प्रयत्न चालू आहा आय थिंक गोंयची जनता ही पिशी ना गोंयची जनता एक हुशार आहा आनी गोंयची जनता ह्या फावट 2024 म्हाका कॅप्टन गिर्याटोक निवडून हाडटली आनी हांव मुद्दामून सांगता ताणें उल्लेख केलो दाबोलेचो मातसो राव 7 मेयाक जे मतदान जातलें जे पुराय मुर्मुगांव तालुकाचे लोक पळय वोटींग करतले आनी जेन्ना 4 जुनाक जेन्ना इंडिया आघाडीचें सरकार जातलें पळय तेन्ना पयलो आमचो अटॅक आशिल्लो ते गोल्ड स्मगलिंगाचेर